विसवा उपरांत तुमकां येवकार. कायद्यान खंयचीच कंपनी नो वर्क नो पे करपाक शकना. फक्त संपर आसल्यारूच कंपनी अशें करूंक शकता. काम दिल्यार कामगार काम करतले म्हण पुती गांवकार उलयला. RDX खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार. कारण ही नोटीस जी लायल्या ती कंपनीन पयलीं सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन एक एप्लिकेशन फायल केली की तांकां रिट्रेन करपाक परमिशन दिवचें. तेंचें एप्लिकेशन 17 जुलय ह्या म्हयन्याच्या 17 तारखेक सेंट्रल गव्हर्मेंटान रिजेक्ट केलें आनी ते रिजेक्ट केलां म्हणून त्या रागान तेंच्यांनी नो वर्क नो पे लायल्लो आसा. आतां कायद्यान खंयचेय कंपनीन जर नो वर्क नो पे फक्त आमी स्ट्रायकर आसा जाल्यारच मेळटा दिवपाक. जाल्यार नो वर्क नो पे म्हणजे आमी काम करिना अशें न्ही. आमकां काम दिलें आमी करतले काम. पण ते रेग्युलर वर्कर असले ते सगळे परमनंट रेग्युलर वर्क हय मागीर रेग्युलर वर्कर असताना विदाउट एनी नोटीस दिवं शकना. बेकायदेशीर आसा आनी ते 1 तारखेच्यान प्रपोज केल्ले आहा तेंच्यांनी 1 ऑगस्टाच्यान. तांकां पयलीं तेंचे नोटीस दिली. नोटीस बी कांयच दिवं ना. कांयच दिवं ना. कांयच दिवं पूण खंयच्या कायद्याचेर ना. तांकां कायदे बी ताका कांयच लागना. म्हणजे ते बाय फोर्स केलें. म्हणजे अशें करपाचें की तुमी कांय तुमकां करा कायदे बी आमकां कारण तेजें एप्लिकेशन रिजेक्ट केलां म्हणून ताका राग आसा. गव्हर्मेंटान ताका परमिशन रिजेक्ट केलां म्हणून ताका राग आसा. तो राग आसा म्हणून तो काडपा जाल्यार हांकां पयलीं वर्करांनी कितें करपाचें रिट्रेनमेंट करपाक मेळना. बट नो वर्क नो पे नोटीस जाली की वर्कर बोवाळ करतले आनी मागीर तुमी स्ट्रायकर आसा म्हणून तुमकां पगार ना बी अशें कितें तरी करपाची नाटकां आशिल्ली. पूण आमचे वर्कर पिसफूल आसात. आमच्या वर्करांनी कांय करूंक ना आनी कांय करचेंय ना. आमी कायदेशीर कोर्ट लेबर कमिशनरा कडेन मॅटर रेज करतले आनी मागीर थंयच्यान जें कितें डिस्कशन्स कितें जाता तें पळयतले क्लियर करतले. आमची पयली स्टेप आमी ऑथॉरिटी कडेन पयलीं वयतली. RLची जो रिजनल लेबर कमिशनर आसा तेजे कडेन पयलीं वयतली. तुमी म्हटलें पयलीं वयतले पण आयज बसून कितें स्टेप घेतले कारण अजून जावं ना ते 1 तारखेक आसा तो विशय. 1 ऑगस्टाक आसा. ऑलरेडी शिरगांव काडल्या तेंची काल केस जाली 27 तारखेक आनी त्या दिसा आमी कमिशनराक तें लेटर व्हरोन दिलें की तेणी अशें अशें केल्लें आसा एक्शन नो वर्क नो पे. तर कमिशनराक आमी सांगलें की 1 तारखेच्यान इम्प्लिमेंट जातलें. तर 1 तारखेक आमी तुमचे कडेन घालतले केस. ताका रिप्रेझेंटेटिव्ह दितले ताका आपय म्हणून. टील अँड अंटील लेबर कमिशनर तुमी आनी हेजे कांय उपाय 1 तारखे नंतर सुरू जातले कारण नोटीस दिल्या ती 1 तारखेच्यान दिल्या ही पळय ही नोटीस.